नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स. लॉकडाऊन लागू सोमारा फातोडेर मेरेन गरजेच्या सामानाची दुकानं उक्ती. फाटोफाट दुसरे दिस 3000 वयर नवे दुयेंती. 36 गेले. 18 वर्सां वेल्यांक वाशिनाची तयारी. चार दिसांचो लॉकडाऊन नावाक लोक खरेदीच्या नावान भोंत सुटलो. गतिविधींचेर अर्धे निर्बंध. रेस्टॉरंटां, कदंबा, सरकारी कार्यावळी, लग्न चालूच. स्कुलां, देवळां मात बंद. हो कसलो लॉकडाऊन? मार्केटां, दुकानां उक्ती. कितल्योश्योच एक्टिव्हिटी उक्त्यो. मायकल म्हणटा लॉकडाऊन न्हीच. रोहन, सुदीन, दिगंबर, विजय म्हणटा वीकेंड लॉकडाऊनाचो फार्स. कोविडाच्या एसओपी गुटलावन मुख्यमंत्र्यान केल्ले सांखळे पुलाचें उक्तावण. मामलेदाराचें आंगलट. मिडिया एक्सपोजे उपरांत मामलेदाराक शोकॉज मागलो इन्क्वायरी रिपोर्ट. आणि खांडेपारच्या नव्या पुलाक एकदांची मुक्ती. हायवे कनेक्टिंग रस्त्याची आडखळ मेकळी. प्रश्न कोर्टांत सुटलो. खांडेपारकाराचें घर मोडूंक सुरू. 500 मिटरांक नवे टेंडर. लॉकडाऊन सांजे सावन लागू. सोमारा फातोडेर मेरेन गरजेच्या सामानाची दुकानां, फार्मासी, उद्देग, रेस्टॉरंटां उक्तीं. मनरिजवण सुवाती तितल्यो बंद. लग्नांनी गर्देक मर्यादा. देवळां, स्कुलां बंद. कोविड दुयेंतीचो आंकडो आटापा मात कसोच येना. आजूय 3000 वयर नवे दुयेंती. 36 गेले. मजगतीं भारत बायोटेकानय देशी कोव्हॅक्सिनाचो रेट देंवयलो. 600चो डोस आतां 400. तेवटेन 18 वर्सां वेल्यांक वाशिनाची तयारी. गोंयांत सोमार फातोडे मेरेन लॉकडाऊन सुरू जालो. गरजेच्या वस्तूंची दुकानां उक्ती. जय जय सप्तकी बाजार जाता तो बंद. गोंयांत फाटोफाट दुसऱ्या दिसाक 3000 वयर कोविड दुयेंती मेळ्ळे. पॉझिटिव्हिटी रेट 51% म्हणल्यार टेस्ट केल्ल्यार दोनांतलो एकलो पॉझिटिव्ह मेळपाक लागला. फाटल्या 24 वरांत 36 जाण सोंपले. चडशे कोविडा बरोबर न्युमोनिया दुयेंत बादिल्ले. एक्टिव्ह केशी 21,000 तेंकल्यो. हॉस्पिटलां फूल. मजगतीं कोविशिल्डा फाटोफाट कोव्हॅक्सिनानूय राज्या खातीर रेट देंवयला. 600चे वाशीन आतां राज्य सरकाराक 400 मेळटले. गोंयांत 18 वर्सां वेल्या वाशिनां दिवपाची तयारी सुरू जाल्या. राज्याचो कोटा येतकीच वाशिनां दिवंक सुरू. कळंगूट बीच बेल्टांत लॉकडाऊन कडक. 10 दिसांचो कंटेनमेंट झोन. आमदार, सरपंच स्वता भोंवन परिस्थितीचो नियाळ घेतात. Please continue and follow up for the next 10 days. We will keep you reported on the number of cases that are happening and whether these restrictions have helped us. We will update you, we will tell you. So please cooperate, all businesses, all people, and even people from outside. Stop coming to our village. Only if your urgent need or requirement is there, you visit. Otherwise, please don't come, and let us together, the collective effort, win this war against this virus. लॉकडाऊनाक काणकोणकारांचो तेंको. लोकांनी व्यवस्थित पाळचो म्हूण उलो. आनीक आमची एक अशी मागणी आसा की समजा जर ही परिस्थिती अशीच उरली, ह्या वाडत्या रुग्णसंख्येक जर हें जालें ना जाल्यार हो लॉकडावन आनीक थोडे दीस वाडोवचो पडटलो अशी आमची सरकारा कडेन विनंती आसा. काणकोणच्या हिता खातीर, काणकोणच्या आरोग्याच्या लोकांच्या हिता खातीर आमी जातले ब्रेक करपा खातीर बंद करचें आनी तें सहकोशन करचें वॉलंटरी. आणि ज्या पद्दतीन केसी वाडटा पळय लोकांनी बी प्रिकॉशन घेवपाक गरज आसा. कित्याक गर्दी भायर बी गरज नासता. बाजरां येवन गर्दी करची न्हू. कांय अर्जंट काम आसा, फार्मासी येवपाचें जावं बरी खंय ग्रोसरी, तांदूळ, कांदो, बटाटो जाल्यार गरजेचें गरज आसल्यार येवचें. गरज नासतना येवचें न्हू. लॉकडाऊनात कितें उक्ते कितें बंद ताचेर बार्देशांतल्या आमदारांची जिल्लोधिकाऱ्या बरोबर बसका जाली. डेप्युटी कलेक्टर ऑल द MLAs ऑफ बार्देस आनी सगळे ऑलमोस्ट सगळे MLA प्रेझेंट रावले. आणि बेसिकली द गायडलायन्स वीच वी हॅव टू फॉलो SOPs आणि कितें ओपन आसतलें कितें ओपन आसतना. सो फ्यू क्वेरीज वीच वी हॅड इन आवर मायंड देर ऑल्सो क्लियर्ड. बिकॉज थोडीशीं कामां चालू आसा, इम्पॉर्टंट कामां वीच हॅव टू फिनिश बिफोर द रेन्स. वेदर द ट्रक्स कॅरिंग मटेरियल वील बी अलाउड, तांकां तेंचे परमिट्स लावचे पडटले ते आसले. देन मार्केट्स, द मार्केट्स वील बी ओपन. तेजे थोडे मार्केट्स वील रिमेन ओपन. थोडेशे नाईट मार्केट्स, कॅझिनोज आणि बाकीचे जे आसा ते बंद उरले. So people, कितें आतां केसीस वाडटा म्हणून डे बाय डे. So people also very cautious about the whole thing. Lockdown खबर आसा to take precaution.
म्हापशेचो बाजार बंद. म्हापशा खोल्ली गंगानगर, एकतानगर, आल्तीन हाऊसिंग बोर्ड, गणेशपुरी आणि डांगी कॉलनीन कंटेनमेंट झोन. त्याचबरोबर ताणें म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिसरांकूय बी सांगलां की वेंडर्स जे बसतात तांकां रेड्यूस करात, कारण सोशल डिस्टन्सिंगाचो जो विशय आसा तो हँडल जायना सारको माजरा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेन तरणाट्यांनी कोविड वाशीन घेवचे म्हणून जनजागृती केल्या. आयज आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोवा हांच्यांनी एक अवेरनेस कॅम्पेन काडलेली आसा. ही कॅम्पेन पूर्ण गोंयभर जातली, सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा दोनी सायडीन जातली. तशेंच आयज आमी जे यूथ आसा आनी स्पेशली आमचे सगळे पुराय गोंयचे लोक जे आसा तेंचे कडेन आमी मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी मुखार येवन आमचे जे वॅक्सिनेशन जे कॅम्पेन जे स्टार्ट जाला ते वॅक्सीन तेंच्यांनी घेवचें. तशेंच जे आतां यूथ जे आसा तेंच्यांनी वॅक्सीन घेवच्या पयलीं तेंच्यांनी आपले ब्लड डोनेट करचें. वॅक्सिनेशन सेंटर म्हणून फातोर्डेचो गोंयकार घर वापरात म्हणून गोवा फॉरवर्डाची सरकाराक ऑफर. हें गोंयकार घर जें आमचें आहा हें आमी सरकाराक ऑफर केल्लें आहा वॅक्सिनेशन सेंटर म्हणून. काल मुखेलमंत्र्यान म्हणलां की वॅक्सिनेशन सेंटरां आमकां कमी पडल्या, आमी इश्कॉलान वचूंक सोदता. फातोर्डेच्या लोकां खातीर आनी साश्टीकारां खातीर वॅक्सिनेशन सेंटर जर तुमकां जाय जाल्यार हें आमचें गोंयकार घर सरकारान वापरूंक जाता. हे फावट लॉकडाऊन जाहीर जातकीच पॅनिक शॉपिंग तशी जावंक ना. काल सीएमान लॉकडाऊन अनाउन्स केलें पळय, ते नंतर लोकांनी अशी गर्दी बी केल्या हांगा. आनी आमकां पुलिसांनी कितें सांगलें येवन हांगा तेन्ना तुमी बसा, तुमच्या हितून बसा सारकी, अशी ती चड कस्टमराक दवरनाका आनी तुमी गिरायक करूंक शकता, मास्क घालपाचें आनी गिरायक करपाचें. बाजारान बी लोकांची गर्दी बी जाली मार्केटान कांयच गर्दी जावंक ना. काल आमकां पुलिसान सांगून गेलेले सोशल डिस्टन्स दवरा आनी भाजीचे गिरायक करा. फाटी दिसल्या बी ना इतली ना, काल मातशी जाल्ली. लोक म्हणजे जेन्ना अनाउन्स केलें तेन्ना लोकांक समजलें ना म्हणून मातशी काल जाली, पण आज म्हाका दिसना. तरी आसून आमी सोशियल हें जें आसा न्ही डिस्टन्स मेंटेन करून आमी जे कितें आसा नॉर्म्स गव्हर्मेंटाचे सांबाळून आमी सेल करता. मी सुसेगाद येवन येवन व्हरा सामान खंय मेळटा तें सुसेगाद मेळटलें. लोक सगळे एनएसरी हॉस्पिटल हे मेडिकल बंद दवरूं ना, तेणे सगळे सारके दवरला. लोकांक गर्दी करप ना. गर्दी केल्यार बाबा शॉपकार चान्स घेता, सगळे लोक चान्स घेता, એટલે तुमी तेच्या गर्दी करनाका. गोवा असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सांनी दोतोर आणि नर्सींचेर जावपी अत्याचाराचो निषेध केला. जीव धोक्यान घालून कोविड पेशंटाचो उपचार करपी दोतोरांक गाळयो आणि धमक्यांचो प्रकार चालूच उरल्यार सर्व्हिस बंद करपा वचून पर्याय ना म्हूण दोतोरांनी शिटकावणी दिल्या. लॉकडाऊन वाडून पुरू जाल्ले तशे हाल जायत ह्या भयान कामगार आपापल्या गांवांक मेळटा तशे चल्ले. किधर जा रहा है? मुगल सर. हाँ मुगल सर. क्यों लॉकडाउन हुआ बोल के? हाँ और 2 दिन का लॉकडाउन है. अभी वैसा ही पहले बोला था, 2 दिन के बाद में बढ़ गया. हाँ क्या करें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान लॉकडाऊन केला खरो, मात लोक खरेदीच्या नांवान भोंवत सुटलो तो पळयल्यार दोळ्यांक उदक लावपाचो कारभार. गरजेच्यो गजाली 50% निर्बंध म्हूण गरजेच्या नांवान उक्त्योच. कितलेशेच वेव्हार मर्यादा घालून उक्ते. दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांची अर्द पळयल्यार लॉकडाऊन पोकोळ. स्कुलां देवळां मात बंद. कितें सादतले ताचो दुबाव. दोनूय कलेक्टरांनी लॉकडाऊनाच्या निर्बंधाचे आदेश काढल्यात ते असे. मोजक्योच गजाली बंद, बाकीच्या गतिविधींक नावाक मर्यादा. कसिनो, बार्रा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम हॉल बंद. रिव्हर क्रूज, वॉटर पार्क, स्विमिंग पूल आणि एंटरटेनमेंट पार्क बंद. जिम, स्पा, मसाज पार्लर, सलून बंद. थिएटरां आणि एंटरटेनमेंट झोन, मॉल आणि सप्तकी बाजार बंद. सगळ्यो शिक्षणीक संस्था बंद. कॉलेजीच्यो परीक्षा मात चालू उरतल्यो. धर्मीक स्थळां लोकां खातीर बंद. धार्मीक विधी चालू उरतल्यो. सरकारी मान्यताय नाशिल्ल्यो सामाजीक, राजकीय आणि हेर कार्यावळी बंद. 50 लोकांक घेवन लग्नां, 20 जाणांक घेवन अंत्यविधी करूं येता. सरकारी कार्यावळी सोडल्यार भौशीक सुवातीर 5 लोकां वयर एकठांय येवंक जायना. कंपन्यांनी डायरेक्ट वचपी बसी, मेडिकल एमर्जन्सी बसी चालू उरतल्यो. कदंबा बसी 50% क्षमतेन चालू उरतल्यो. इतल्यार जाल्लें ना. लॉकडाऊनात रेस्टॉरंटां 50% कॅपॅसिटीन चलतली. रेस्टॉरंटां सकाळी 6 ते रातची 9 मेरेन चालू. रेस्टॉरंटाचे किचनांक वेळेचें बंधन ना.
पालिका पंचायतीतली नुस्त्याची आणि हेर मार्केटां सोशल डिस्टन्सिंग दवरून चालू. सकाळी 6 ते रातची 9 मेरेन सगळे तरेची दुकानां चालू. उद्देग, हेर गरजेच्यो सेवा, बांदकामां, फार्मसी, मिडिया हाऊस, बँक, पेट्रोल पंप, LPG पुरवण आणि इन्शुरन्सय चालू. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि ओमकार फळारी. हो कसलो लॉकडाऊन? मार्केटां उक्तीं, दुकानां उक्तीं, गर्देच्यो एक्टिविटी उक्त्यो म्हूण खुद्द मायकल धरून विरोधी आमदार मंत्र्यांक प्रस्न. लॉकडाऊन करता जाल्यार सारखोच करात म्हूण मुख्यमंत्री कलेक्टरा कडेन खंय उलोवन जालें. पर्वरेचो आमदार रोहन 15शीचो लॉकडावन मागता. सुदीन, दिगंबर, विजय उलयता तें पळयल्यार वीकेंड लॉकडावनाचो फार्स. लॉकडावनाच्या नांवान सरकारान कितें आरंभलां काय म्हूण दर एकल्याक प्रश्न. पळोवंक गेल्यार सगळेच उक्ते. निर्बंध नावाक, लोकांची झुंबड चालूच. मायकलान ब्रेस्ताराक कळंगुटे भोवान लोकांची दुकानां एक्टिविटी बंद करूंक लायल्यो. मायकल म्हणटा चल्ला तो लॉकडावन न्हीच. दीज आर ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स. मेजर्स जेन्ना आमी प्रिकॉशनरी मेजर घेता हितून वेगवेगळे गजाली करच्यो पडटल्यो आनी थोडे आमचे एडमिनिस्ट्रेशन जे आहा, जे आमचो सरकार आहा तेंच्यांनी थोडे वेगळो विचारूय करचो पडटलो. तेणी जे म्हटलां शॉप्स एंड एस्टॅब्लिशमेंट्स कॅन रिमेन ओपन. वॉट इज द मेजर्स यू आर टेकिंग? यू आर नॉट टेकिंग एनी मेजर्स. ऑल पीपल वील कम आउट. कोण म्हणटलो आपल्याक हँकचीफ घेवपाक जाय, कोण म्हणटलो आपल्याक शर्ट घेवंक जाय, कोण म्हणटलो आपल्याक पॅन्ट घेवंक जाय, कोण म्हणटलो आपल्याक मोचे घेवंक जाय, कोण म्हणटलो सॉक्स घेवपाक जाय. शू शॉप ओपन आहा, सॉक्स ओपन आहा, आनी कितें ओपन आहा, कपड्यांची शॉपां ओपन आहा, प्लायवुडाची शॉपां ओपन आहा. शॉप्स एंड एस्टॅब्लिशमेंट कॅन रिमेन ओपन. ते तेंच्यांनी दे आर प्लेईंग वीथ वर्ड्स. यू कॅनॉट प्ले वीथ वर्ड्स. this is life of the people. We cannot play with, and we have to cut this करोनाचे जी वेव वयता ही फुडें ही कट करपाची गरज आहा. हांवें कलेक्टरा कडेन उलयलां, सकाळीं कलेक्टराक फोन मारला, चीफ मिनिस्टराक फोन मारला, पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावाडेक फोन मारला. तेंच्यांनी हेचेर दखल घेवची आनी इमिडिएटली ही ऑर्डर री ड्राफ्ट करून दिवची. आमदार रोहन, सुदीन, विजय, दिगंबर, आलेक्स उलयता ते पळयल्यार लॉकडावनाचो फार्स. एक म्हणल्यार लॉकडावन मिनिमम 15 दीस आसचो टू ब्रेक द चेन अँड एन्श्युअर दॅट द मेडिकल फ्रेटर्निटी इज नॉट फर्दर एक्झॉस्टेड. इम्पॉर्टंट आसा की इकॉनॉमी काय इम्पॉर्टंट आसा लायफ हो प्रश्न पडटा. आज लॉकडावन केला, लॉकडावन कसलो हो प्रश्न पडटा. द ऑर्डर वीच हॅज कम हॅज केप्ट एवरीथिंग ओपन अँड दे से इट्स अ लॉकडावन. सो वेर आर द रिस्ट्रिक्शन्स अँड वेर आर द प्रोहिबिशन्स अँड वॉट नीड्स टू बी डन. समज पळयलो तर तूं सगळें चालू कर पूण सगळें बंद दवर. हें अशें कांय कळना. आय थिंक दीस लॉकडावन इज नथींग बट जस्ट अ फार्स. मार्च 22 केल्लो तसो लॉकडावन जर 15 दीस मुख्यमंत्र्यान आनी सरकारान जर केलो आसत जाल्यार ताजो फायदो आज जाता. आतांची गजाल म्हाका कळ्ळ्या ती 80 वयले लोक वेंटिलेटर्स ना, तांकां ऑक्सिजन ना, तांकां प्रॉब्लेम जाला आनी तांचो ऑक्सिजन लेवल देंवत आसा. आनी अशें आसतना सरकारान आतां कडक विचार करपाक जाय. लॉकडावन शूड बी मिनिमम 8 days. इट शूड हॅव बीन आनी 1 दीस 2 दीस दिन लोकांक आनी 8 दीस दिवपाक जाय आसलो. डायरेक्ट 8 दीस 3-4 दिसांची ना, नथींग वील वर्क. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कोविडाचे SOP गुटलावन मुख्यमंत्र्यान बुधवारा केल्लें सांखळी विठ्ठलापूर कारापूर पुलाचें उक्तावण मामलेदाराच्या आंगलट आयलें. कार्यावळीक पांय दवरूंक मेळना इतली गर्दी. मुख्यमंत्री आनी मयेच्या आमदाराचे हजेरेंत हो प्रकार मिडियान एक्सपोज केल्या उपरांत कागदी कारवाय सुरू. कारणां दाखय नोटीस धाडली मामलेदाराक. ताचे कडल्यान इन्क्वायरी रिपोर्ट मागला. विठ्ठलापूर कारापूर पुलाच्या उक्तावणाची कार्यावळ खंय GSIDCन भौशीक कार्यावळीचेर जिल्लोधिकाऱ्याचे निर्बंध लागू आसतना आनी दिवचल उपजिल्लोधिकाऱ्याची मान्यताय नासतना केली. खुद्द मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आमदार प्रवीण जाटयो दोगूय लोकांबरोबर गर्देत उक्तावणाक भोवल्यात. मिडियान प्रकार एक्सपोज केल्या उपरांत कागदी ॲक्शन सुरू. जमावबंदी आदेश मोडून आणि कोविडाचे SOP गुट लावन कार्यावळ केली म्हणून जिल्लो मॅजिस्ट्रेटान आता दिवचलच्या मामलेदारा कडेन चौकशी रिपोर्ट मागला. ते खेरीज ताकाच शो कोर्ट नोटीस. जाप दिवंक 48 वरांचो प्राज. निमाणे ॲक्शन नेमकी कोणाचेर? प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया.
खांडेपारचो नवो पूल निमाणे पलतड गाठपाक पावलो. कितलीं वर्सांच जालीं ह्या पुलाचें कनेक्टिंग रस्त्याचें काम अर्द्यार उरिल्लें. एक घर मोडूंक मेळना म्हणून नवो पूल आडकल्लो. घर मालकान कोर्टांत आव्हान दिल्ल्यान रस्तो तसोच उरिल्लो. घर आदलो जुईज खांडेपारकाराचें. निमाणे विशय कोर्टांत तडीक लागलो. खांडेपारच्या नव्या हायवे पुलाचो प्रश्न एकदाचो सुटलो. रिटायर्ड जुईज खांडेपारकाराचें घर हायवे कुशीक आशिल्लें. कनेक्टिंग रस्त्याक ते घर वताले. प्रकरण एक्विजिशनाक चॅलेंज दिल्ल्यान कोर्टान गेल्ले. निमाणे कोर्टांत विशय सुटलो. आतां ते घर मोडपाक सुरवात केल्या. उरिल्लो हायवे कनेक्टिंग 500 मीटर रस्तो करूंक आतां नवे टेंडर. तो खांडेपाराचे जो ब्रीज जो आसा तेजे फाटल्या दिसांनी 2 वर्सां पयलीं इनॉग्रेशन जालें, लोकां खातीर उक्तो केलो. पूण फुडलो जो विशय असो आसा जे नॅशनल हायवे जे एकट्याले स्ट्रक्चर येता तो विशय असलो कोर्ट मॅटर आनी कोर्टान डिसिजन दिल्लें आसा. तेजें जे व्हॅल्युएशन जें आसा तेज्या एकावंटाक डेपॉजीट करून ते डेमोलिश करपाचें आमचे कडेन ऑर्डर आसा आनी आमी बेगींतल्या बेगीन ते डेमोलिश करपाक काय न्ही पूण जे आमकां तितलो पार्ट जो आसा तो पयलींच्या कॉन्ट्रॅक्टरान सोडलेलो आसा. आमी त्यांनी लेटरूय केल्लें आसा आपूण तो करना तेन्ना आमकां परतून टेंडर करचें पडटलें. मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान ते टेंडर करचें पडटलें आनी तेन्नाच तें काम जातलें. पूण बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता आमी ह्याच मनसून पयलीं तें कंप्लीट करपाक आसलें. नुवेंचो आमदार बाबाशान वेर्णा वाठारांतल्या शेतकारांचो कितल्या वर्सांचो इशू तडीक लावंक फुडें सरला. थंयच्यो 25-30 बांयो नितळ करून तांचो शेतांक उपेग जातलो म्हूण येवजण. बांयो उसपुपाचें काम सुरू जालां. पावसांत शेतांक उदक मारूंक जायना म्हणून साळ न्हंय खंय डिसिल्ट करतले. शेतां लागसारचो व्हाळय नितळ करपाचें काम सुरू जालां. आमगेले दुडापे गांव वेर्ना हिंगा एग्रीकल्चर चड, शेतकामटी चड आनी आख्खो वाडो दुडापे जावं आमलोर, परेबाट ही सगळी चडसो लोक हिंग शेत रोयताय. ही शेतां हिंग वेर्ना स्टार्ट जाताय ती कासाल जावं पासून सगळीं शेतां आनी हो लोक वर्सा 12 म्हयने शेतां काम करपाचो. सारको वर्सा 2-3 पीक काडूंक मेळटाय तांकां. तांकां उदका प्रॉब्लेम आसलो आनी तेजे तांकां तिसरी पीक काडूंक मेळनासली. 2 काटाय ते. आतां जुना शेत रोयताय तें जालें म्हणटकीर मागीर काणगां कोणगां चुवळ्यो तेश करून रोयताय. आतां तें जायन रोखडे आनी तिसरी काडूंक मेळटा पूण तांकां उदका प्रॉब्लेम जाताले. हेका लागून आमी तेंगे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक हिंगा तांकां आतां शॅलो वेल्स मारल्याय. शॅलो वेल्सान तेंगेलो प्रपोजल आसलो 15 वर्सां पुणे तेणें प्रपोजल घायल्लो बांय मारपाक पूण तेंगे जायनासलो. आतां हांव निवळोन येतरी हांवें तेंगेलो 45 शॅलो वेल्स कोणा घर आसा तांकां प्रपोजल घायलो आनी ह्या वर्सा लास्ट इयर आमगे ऑलरेडी जाल्ल्यो त्यो वेल्स. लास्ट इयर मारूंक मेळटाले पूण आमगे लॉकडावन जालें आनी तेका लागून काम बंद उरलें आनी तेका आनी रिटेंडर करूंक पडलो आनी आतां हें जालें वर्क ऑर्डर दिवन काम स्टार्ट केलो आहा. आतां हिंगा अरावंड 25-30 तरी बांय आहाय ह्या वाड्या. हेर वाजोडदा, उतोडदा, बेतालबाती, नुवें तेशी आहाय आनी हिंगा बांयो काम स्टार्ट करून सगल्यो 25-30 सुमार बांय आहाय त्यो उसपुल्याय आनी 5-6 बांयो कंप्लीट जाले. रिंग बिंग घान रिंग आहाय तांकां 2 मीटर वीथ आनी 6 मीटर डेप्थ आहा. हे बांय तेंगेल्यो जाय तेल्यो आहाय. तेंगेल्यो तांकां ह्यो होड्यो आहाय त्यो नाला आहाय ह्यो शेतां वयर जाले. उदक वचपा आठो ह्यो पयलीं क्लियर जावपा जायो. शेत रोयता जाय पावसाक उदक वचपा जाय ना चड उदक बोल म्हणटकीर शेत कुसताय. 205 लोकांक फायदो जाता ह्या बांयांनी आनी आतां त्यो मारले म्हणटकीर फुडल्या वर्सा तेणें सांगिलां दुसरी टेंडर काडटा जाणा उरल्या तेंगेल्यो कोण दिता म्हूण. सो आमकां जायतो फायदो जाला. तुमी शेतां कितें रोयताय? आमी शेतान 2 पीक काडटाय म्हणल्यार तेदोन कितें जातालें आमकां उदक आसनासलोलें. पावसा दिसान तुमी शेत रोयताय? हय आनी आतां ओसांदे, काणगां, निरवल्यो, पियाव, भेंडे बी जायतें रोयताय. कस्टमान दाबोळे 512 ग्राम भांगर धरलें. हैदराबाद सावन इंडिगो फ्लायटींतल्यान देंविल्ल्या पॅसेंजरा कडच्यान सुमार 22 लाखांचें भांगर जप्त. फोंड्या कोडार खैरीचीं झाडां मारताल्या 5 जाणांचे टोळयेक धरली. तेवटेन कुडचडे पालिकेचेर बीजेपी पॅनलाची सत्ता. विश्वास सावंत नगराध्यक्ष. फोंडेचो बीजेपी नगराध्यक्ष देंवलो. मोगो म्हणटा राजकीय प्रेशर. कुडचड्यार पालिकेचेर निमाणे बीजेपीन कसो तरी बावटो उबयलो. 9-6 मतांनी विश्वास सावंत नगराध्यक्षाच्या खुर्चेर. बाळकृष्ण वडारकाराक देंवयल्लो. आमी सांगपाक काय सुद्दां आमी काम करून दाखयतले.
आमचें काय ना आमचें एकच एम आसा, आमची सगळी कावन्सिलर एम आसा की आमकां लोकांचें पब्लिकाचें काम करपाक आसा. आनी आमचे देहा मुखार कांय ना, आमचें फक्त डेव्हलपमेंट आसा, आमच्या लोकांची सगळीं कामां करपाची आसा. चेअरपर्सनाच्या इलेक्शनान आमचो विश्वास बाब सावंत हो निवडून येयलो, ताका शाबासकी दिता. तशेंच बाकीचे आमचे सगळे 8 कावन्सिलर ताका धरून 9 कावन्सिलराकूय देव बरें करूं म्हणटा. ह्यो गोश्ट पयलीं जाल्ली 1 म्हयन्या पयलीं जाल्ल्यो, ह्यो गोश्टी चुकून जाल्ल्यो, आज ते सारके जाला हें दाखोवन दिलां. आनी कुडचड्या वयल्या भाजपाच्या आमदाराचेर आनी भाजपा पार्टीचेर सगळे कावन्सिलर आनी लोकांचेर विश्वास आसा हो आज दाखोवन दिल्लो आसा. ते वटेन फोंडेचो नगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवी देंवलो. मगो म्हणटा प्रेशरान देंवयला. काँग्रेसीच्या रवीच्या पुताक बीजेपी नगराध्यक्ष करता म्हूण वदंता. तशें काय कोणें म्हाका फोर्स करूं ना. सोंपल्या कारणान मागीर हांवें म्हाजे पक्षाक हांवें सांगलां म्हजो टेन्युअर सोंपलो आनी पक्षान म्हाका सांगलें टेन्युअर सोंपल्या प्रमाणे आमी जे ठरयल्या प्रमाणे तुवें राजिनामो दिवपाक सांगलें. त्या प्रमाणे हांवें राजिनामो दिलो. तातूंत कोणेच फोर्स बीन तशें कांय ना. सो रितेश रवी नायक जेन्ना हांव मुखार येता म्हणल्यार चर्चेन येता तशें अजून पर्यंत आमकां तशें कांय सांगूं ना. पूण जे पार्टीचे डिसिजन घेतले, पार्टीक सगळ्या कावन्सिलरांक हाडून आमकां बसयतले आनी चर्चा करतले. तशें म्हज्या टायमार जाल्ली आनी पार्टीन जो निर्णय घेतलो त्या टायमार त्याच प्रमाणे पार्टीचो आतां फुडें निर्णय घेतलो तो आमी मान्य करतले. हैदराबाद सावन आयिल्ल्या इंडिगो इंटरनॅशनल फ्लायटीन 21,80,000चे भांगर दाबोळे जप्त. फोंड्या कोडार खैरीची बेकायदेशीर 43 झाडां मारली म्हूण 5 जाणांच्या टोळयेक धरली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोगोचो फोंडेचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकारान स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी एक्वा रिहॅबिलिटेशन सेंटरा वरवीं GMCच्या आदारान 2 दिसांचो रक्तदान कॅम्प दवरिल्लो. कोविडाच्या काळांत रक्तदात्यांनी मुखार येवचें म्हूण उलो. फोंडें उपजिल्लो हॉस्पिटलांत चेकअपाक वतल्या कोवीड पेशंटांक मडगांवां हॉस्पिटलांत वचपाची खंय सरकारान वेवस्था करची. आज गव्हर्मेंटाक आमी ए पार्ट ऑफ गव्हर्मेंट जावन मदत करपाची गरज आसा. सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आपल्या एरियेन जर सगळ्यांनी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन ब्लड डोनेशन कॅम्पाची सुरवात जर करत जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजीक म्हणा या ऑस्पिशियक म्हणा या गोवा गव्हर्मेंटाक म्हणा रक्तदान ह्या रक्ताची गरज ह्या रक्ताची कमी पडची ना. हांव त्याच प्रमाणे परत गव्हर्मेंटाक दुसरें रिक्वेस्ट करूंक सोदता की आज आयडीन जेन्ना आमी चॅकिंगाक वता तेन्ना तांकां परत मडगांव वचपाक कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंटाक गाडयो ना. हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की जाता तितल्यो गाडयो सगळ्या हॉस्पिटला कडेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां म्हणा GMC म्हणा ऑस्पिशियो म्हणा अश्यो प्रायवेट गाडयो दवरच्यो. कित्याक एम्ब्युलन्स येवपाक केन्ना केन्ना 1.5-2 वरां वता आनी नॉर्मल पेशंटाक जर CT स्कॅन एक्सरे करतलो चेस्टाचो जाल्यार गाडयो नासल्यामुळे ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी ही खूपच त्रासदायक जाता. आमी आमची जी एम्ब्युलन्स पिक एंड ड्रॉप सर्वीस आसा लास्ट आमी 6 दिसान एवरीडे आमी 20 ते 30 ट्रिपी मडगांव या पणजे मारतात. हे दोतोर कुवेलकार या आयडीच्या दोतोरांकूय खबर आसा पण ती आमी एकटेच करतात. तशें त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान जाता तितल्यो गाडयो वॅक्सिनेशन सेंटर कला मंदिरा कडेन दवरच्यो. त्याच प्रमाणे आयडी हॉस्पिटला कडेन दवरची. त्याच प्रमाणे मडगांव हॉस्पिशियो कडेन दवरची आनी GMC कडेन दवरची. जे काय गरीब मनशांक कसल्यो टेस्ट करपाक कितें करपाक त्यो बाबा गाडयांनी अप एंड डावन करपाक मदत जातली. As you know, during COVID times, few of them are a bit scared to donate blood. But through the generous voluntary donors who have come over here, we are getting good response, and that is going to save more and more lives. आमच्या सरकारने आपल्याचे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन आमच्या पब्लिका खातीर काम करपाचें आनी आमी मुखार सरपाचें हें ध्येय धरून आमी मुखार सरल्या सगळे. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.